मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक तयार जाताना सगलीं आमी उबी रावून याज्ञिकांक येवकार दिवन गायन करुया. गायनाचो अंक A23, पेज 11. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. इश्टानो, 13 दिसांची आत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज आमी कुशालकायेन दोबाज्यान आमच्या आस्काऱ्या बागेंत आंतोनीची परब समारंभूंक ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्लीं आसात. होच बागेंत आंतून देवाचो चाकूर ताका मानवलोलो जालो, कित्याक ताचें जिवीत शेगुणांनी भरलेलें. होच तो बागेंत कुटुंबांत वाडलो, कुटुंबांत जियेलो, कुटुंबाच्या मोगान जियेलो. आनी ह्या पासत आयज आमी आमचें कुटुंब घेवन आयल्यात ताका भेटूंक आनी ताच्याच आदारान आमचें कुटुंब मजबूत करूं. तरी दोबाजीक मिसाचे भेटीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. काळजंतां दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sonia,
ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मिसाचे इंतेसांव देवाक आर्गां दिवंक भेटयता फ्रँक आनी अयोना डिसुजा तांचे पासत आमी मागुया. तेच भाशेन मोगान भावार्थान आमी आयिल्लीं आसात, कित्याक आमी जाणात बागयून तांतून आमची मागणी आयकता आनी देवा फुडें ती दवरता म्हणून. आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. जायतीं जाण भलायकी सोदतात, भुरग्याचे देण्याक आशेतात, जिविता सांगाती सोदतात, वेगवेगळे प्रश्न घेवन आयिल्लीं आसात. आमचे सांगाता आमच्या भाव भयणांची मागणी हे वेळार आमच्या बागयून आंतोनीच्या हातान घालून देवाक आमी ती उबारुया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर सासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या बागयून तांतुनी कोऱ्या बावार्थाचो शार प्रसंगदार आनी गोरजेक आघाताक आसल्याचो तीर आसनो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजूत आमकां मेळूं. आमच्या सोमयांच्या बुदा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायल पोरसा रेफिदिनांतली बाय सोडली आनी सिनायेच्या अरण्यान पावतोच थंय तिणें पेणे केले. पर्वताक फुडो करून इस्रायलान पेणे केले. तेन्ना मोइसेस वयर देवाशी गेलो आनी सोरेस्परान ताका दोंगरार थावन आपोवन म्हणलें, जाकोबाच्या गोराण्यांक अशें सांग, इस्रायलाच्या भुरग्यांक अशें परगट कर, इजिप्तकारांक हांवें कितें केलें, कशे भाशेन गुणीच्या पाकोट्यांचेर हांवें तुमकां व्हेली आनी मोजेशी हाडली तें तुमीच पळयलां. आतां तुमी जाणा जायात की म्हजो तालो आयकोशात आनी म्हजो करार सांबाळशात जाल्यार सगल्या पोरसां मदें तुमी म्हजी खाशा पोरसां जातोल्यात, कारण सगली प्रितूम म्हजी. तुमी म्हाका याज्ञिकाचे राज आनी पवित्र राष्ट्र जातोल्यात. देवाचें उतर हे आमचो जबाब जातलो, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. सगळीं म्हणुया, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. सोरेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात, सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. सोरेस्पर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तो ताचे मुखार, आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. तो गोवली आमी ताच्यो शेळयो, मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. जबाब, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. ताचे दारवंटे काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बराबर गायात नोमान. जबाब, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. आमचो सोरेस्पर कितलो बरो, ताचो मायमोग सासणांक उरलो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वासी. जबाब, आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो.
बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, कितेंच करूंक म्हाका सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेल पावतोच खोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हळ्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्याव तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगताक लेगून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटोच ओदीकूच तो आमकां देवाच्या क्रोंदांतली निवारतलो. आमी दुस्मान आसल्याव तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उदेशी देवान आमकां लागीं काडल्यांत म्हणटोच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उदेशी ओदीकूच तो आमकां सोडवून दितलो. तितलेंच न्हय, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यान देखून ताचे उदेशी देवा सोवें आमी संतोश बरीत आसाव. देवाचें उतर हें. शिव वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. काल बोल्लो आनी देवाचे राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोहम्या. मोजेसाच्या शास्त्रां पोरमोणें मारियाची शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेजूक जेरुजाल्याक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो मालगोडो भुरगो देवाक भेटोवंक दिवचो अशें सुमूर्तीन बरयलोलें आसा तें पाडूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तीन सांगलां त्या पोरमोणें कवड्याची जोडी नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो योद्न समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमियांव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्या पडयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्लें. तो आत्म्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्रांचे रिती पोरमोणें बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर काडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचूं दी म्हूण मागता. कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पुर्जे इस्रायलाचो प्रताप. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त.
इश्टानो एक दिसकूय एक बापूय आपल्या तेगा पुताक घेवन खूंय कायट पतंग उबोवपाक गेलो आनी भुरगे खुशाल जाले वचोन खंय पोसऱ्यार पतंग घेतलें कायट घेतलें 3 सुताचे गुडे घेतले आनी तांकां व्हरोन मैदानार ते पतंग खंय ते कायट खंय उबोवंक लागले खुशाल जाले उबयता उबयता आपली पतंग कायट वाऱ्यार उपतात ती व्हडलो पूत ताचे भितोरी आस आयली म्हजें कायट सगळ्यांनी वयर उबोवंक जाय त्या पासत जाता तितलें ताणें सूत सोडलें खंय आनी जे मेरेन सूत काबार जालें ते मेरेन ताका मनांत आयलें हांव म्हजें सूत तुटयल्यार म्हजें कायट आनीक वयर वेतेलें आनी हें म्हणून ताणें आपलें सुतूच तुटयलें खंय आनी खरेपणी ताचें वयर गेलें पूण थोड्याच वेळान वाऱ्यान तेंच ताचें कायट खंय सोकला उडयलें दुसरो पूत आपलें कायट खंय तसोच उबयतालो पूण ताचें सूत खंय ओसोक आसलें वीक आसलें कोटलोलें आनी त्या पासून मोदेकूच हें सूत तुटलें आनी ताचें कायट सोकला पडलें पूण तिसऱ्याचें कायट तशेंच उरलें वाऱ्यार उबोत रावलें कित्याक तें कायट पतंग सुताक गोट बांदलोलें आनी त्या वेळार खंय बापायन ही संदी घेतली आनी आपल्या भुरग्यांक शिकोवन दिली पळयात पुतानो हें आयज कायट आनी सूत आमकां उगडास कोत्ता आमचोच आनी आमचो संबंद आमच्या कुटुंबांत जे मेरेन म्हाका आपलेपण येता आनी म्हाका दिसता म्हाका वयर 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 उबोंक जाय आनी हांव कुटुंबाचो संबंद तुटोवन उडयता हेंच म्हजें आपलेपण म्हाका एक दीस सोकला उडयतलें जायती आमचे भितर असोकताय आसा वायट आसा आनी हें वायट घेवन हांव जर कुटुंबान जियेता म्हज्या कुटुंबांतले संबंदूय हांव वीक कोत्तलो ओसोक कोत्तलो जे भाशेन तें सूत कोटलें आनी तुटलें तेच भाशेन म्हजे संबंद तुटलोले म्हज्या वायटाक लागून आनी हांवूय एक दीस म्हज्या वायटाक लागून सोकला पडटलो पूण जेन्ना हांव म्हज्या कुटुंबा संबंदान गोड जियेता तें वाऱ्यार उपतल्या पतंगा सारको हांवूय जातलो काय बरी देख बापायन दिली ह्या पतंगाचें उदाहरण घेवन आपल्या पुतांक शिकयलें कुटुंबाच्या संबंदान कशें रावचें तें कुटुंब कशे भाशेन मजबूत गोट करचो तो आनी हेंच आयचो विशयूय आमकां उगडास करता आमचें कुटुंब कशे भाशेन गोट जावंक जाय तें खंयची इमारत खंयची बुन्याद गोट आसा जाल्यार ती जाय तो तें पुत्ता गोंयांत 1986 वर्सा जुलायचे 5 तारखे पणजे एक मिनी अर्थक्वेक कसो जालो लोकांक दिसलें भुंयकाम जालो म्हूण कितें घडलें काय स्टेट डिजास्टर जालो जेन्ना पणजे पूल मोडलो आनी कित्याक मोडलो थंयसर कन्स्ट्रक्शन फॉल्ट आसली तांणी पूल बांदता आसतना कांय चुकी आदारल्यो सलायन वॉटर हार उदक घेवन ताणें पूल बांदलो आनी हें हार उदक शिमिटूय पिडार केलें आनी पुलान ज्यो लोकोण घातलेलें तेंवूय कोणबेवन हो पूल कोसरोन उडयलो पूण आमच्या गोंयांत आनी एक पूल आसा जाची आमकां चडशी खबर ना हांव जुवारीची खबर करिना पूण हो पूल एका तेंपार आख्खे एशियांत आजियांत सगळ्यान लांब पूल आसलो लॉंगेस्ट ब्रीज आनी आजून देखून भारतांत तो सगळ्यान आदलो ओल्डस्ट ब्रीज आनी ह्या पुलाचें नांव पॉन दे लिनियारिश ब्रीज जो रिबांदार्तावन पणजे वचपाचो हो पूल आदी पुर्तुगेजाच्या वायसरॉयांनी तो बांदलोलो कित्याक ह्या रायबोनच्या लोकांक पणजे सिदादीन वचूंक सोंपें जावं कित्याक थंयसर सगळे माशी एरिया कजान ती आनी हो आदली टॅक्नीक घेवन ताणें वापरलेलो बुनियाद बरी घालून बऱ्यो वस्तू घालून तो गोट बांदलोलो आनी तो आयज देखून 389 वर्सां जालीं तो गोट आसा कित्याक काय बुनियाद ताची बरी पडली वस्तू ताका बऱ्यो घातल्यो हें गरजेचें जेन्ना इमारत बुनियाद बरी गोट आसता ती जाय तो तें पुत्ता तेंच जेन्ना आमच्या कुटुंबाची बुनियाद आनी आमच्या कुटुंबाची इमारत गोट मजबूत आसता तेन्ना आमचोय कुटुंब लॉंग लास्टींग जाता आनी ह्याच पासून ह्या दिसांनी 13 दिसांनी आमी कुटुंबाचे नदर घातल्या देवाच्या उतराची वडोवक घेवन कोवीड सोबेची शिकवण घेवन आमी आमचो कुटुंब मजबूत करूंक आमी जाय ते उपाय सोदून आयल्यात आनी आयज शेवटाक पोरबे दिसा ह्याच बागयोंत आतोनीच्या विणवणेन मोजोतीन आमचो कुटुंब मजबूत करूंक आयज आमी हांगासर नियाळ करूंक आयिल्लीं आसा आनी त्याच पासून आयज आमी ताचेरूच शिओलच्या मिलाग्रीचो बागयोंत आतोनीचे इमाजीचेर नदर घालून आमी हो आयचो नियाळ फुडें व्हरूया जेन्ना हांगासर आमी जाणात तें नॉवल घडलें स्वरूप सोतायतालो तें नॉवल घडलें तेन्ना दुमिंगोज देसा म्हणलो एक वाडींतलो पेंटर ताणें एक चित्र काडलें बागयोंत आंदोनीचें तें नॉवल दाखयलें हें चित्रांत पेंटींग उपरांत 1844 वर्सा जुझे राफाएल रोड्रिगीज हाणें
होय एक पेंटर ताणें एक चित्र चित्रायलें जुंयसर बागयोन आंतोनीच्या चित्रांत 3 वस्तू ताणें घातल्यो. एक म्हणटा ती सोरोप, ताच्या कोर्दांक लांबोन आसता तो. दुसरो म्हणटा ते ताच्या हातींत एक कुरीस. आनी तिसरें म्हणटा ते दुसऱ्या हातान ग्रोंथार बाळूक जेजू खेळटा तो. आयज हाचेरूच हे इमाजीचेर ह्या स्टॅच्युआचेर नदर घालून आमचे कुटुंब कशे भाशेन मजबूत करूंक जाता तें आमी पळोवया. पयली सुवातेर शुभ वर्तमानांत आयज आमी पळयलां मारिया आनी जुजे जेजूक देव तेंपलांत भेटोवंक व्हरता. हें अजाप कशें, जेजू ऑलरेडी देव, ताका आनी देव तेंपलांत देवाक भेटोवंक आनी गरज आसली काय? कित्याक केलें काय ताणें? कित्याक आंकवार मारिया आनी जुजे देव भिरांतीचीं मनशां, तांचो कुटुंब पवित्र कुटुंब देव भिरांतीचो, आनी त्या पासून समोर कितें सांगताली तें पाडटाली. आपल्या पुताक ती घेवन वेतात, देव तेंपलांत भेटयतात आनी थंयसर सिमयांव हो जेजू घेवन एक बाकीत परगोडटा. होच तो जातलो इस्रायलाचो उजवाड. जेन्ना कुटुंब देवाचे भोक्तीन वाडटा, देवाक भेटयल्लो जाता, तेन्ना तो कुटुंब उजवाडाचो जाता, मजबूत जाता. आयज बागयोन आंतोनीच्या हातान तो ग्रोंथार खेळटा तो बाडोक आमी पळयता. कित्याक काय? कित्याक बागयोन आंतोन इतलो मागण्यान गूल जातालो, जेजूच्या मोगान तो लासतालो, जेजू बाळोकूच ताच्या गोपांत येवन खेळूंक लागतालो. आयज बाळोक जेजू आमच्या कुटुंबान खेळटा काय? आमचो कुटुंब मागण्याचो जाला काय? आयज कितलेच कुटुंब आसात मिसां देखून येनात. गूड फ्रायडे सर्विसाक येतले, इस्टराक येतले, ओ क्रिसमसाक येतले आनी उपरांत टाटा बाय बाय चलो चलो आनी नाच. कुटुंबान कितल्यो पार्टीज फंक्शनां जाता पूण मागणें आसना. पार्टींक फंक्शनाक वेळ पूण मागण्याक वेळ ना. जायते आमचे कुटुंबांतले भाव भयणो परदेसांत आसात. काय बरी वस्त जेन्ना ती गोंयांत येतात ती 2 दिसां मिसांक येतात म्हणून आमकां थंयसर मीस मेळना, त्या पासून आमकां मिसान वांटो घेवंक जाय. पूण अशेंय जाता जेन्ना परदेसांत हांव येतात ती घरांत जगल्याक वेतेली, पिकनिकेक वेतेली, पार्टीक वेतली पूण मिसाक येनात. आनी आवय बापूय सांगोनात. कित्याक? पावंड्स आनी डॉलर उडयता, भितात. ह्या भुरग्यांक सांगो बाये बाबा मिसाक वच, थंयसर तुमकां मीस मेळना. कित्याक? भियेतात. कितें म्हणलें जाल्यार डॉलर आनी पावंड्स उलयतात म्हणून. जेजूची आवय बापायन कितें केलें? तो देवूच आसलो तरी आसतना आपल्या पुताक घेवन गेली. कित्याक? तो देव भिरांतीचो कुटुंब. आयज आमचें कुटुंब देव भिरांतीचें जालें काय? देवाचे मोगान वाडटा काय? जरी तर कुटुंबान देव ना, हो कुटुंब चिरूच कोसळटलो, मजबूत जावचो ना. दुसरे सुवातेर आमकां दुसऱ्या वाचपान आयज बागयोन पावलू तावें करता जेजून मनशा कुळाचो मोग केलो आपल्या जिविता उदेशी, मरणा उदेशी, पुनर्जीवनपणा उदेशी. आनी तो पुरावो आमकां दिलो कुर्सार रावन मरोन. ताणें आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. कुरीस एक त्यागीक मोगाची खुणा, जंयसर देवानूच आमचो इतलो मोग करता म्हूण आपलो जीव दिवन दाखयलें. जरी तर कुटुंबान त्यागी मोग ना, हो कुटुंब जेरूल मोडटलो. आयज बागयोन आंतोनीच्या हातान कुरीस आमी पळयता. ह्याच कुर्साच्या मोगान बागयोन आंतून वाडलो. त्या कुर्साचेर मेल्लो त्या जेजू क्रिस्ताच्या मोगान तो वाडलो. आपणाचेच कोश्टी जिवीत ताणें मानून घेतलें. कोश्टीक जिविताक वेंग मारली तो कुरीस कसो घेवन. इतलो व्हड तो आसलो, आपुणूच तो ल्हान जालो, जे भाशेन जेजू ल्हान जावन कुर्सार मेलो. जाणवायेन गिन्यानान बोल्लोलो पूण आपणाक तो खालतो करता. आनी असलेंच त्यागी मोग आमच्या कुटुंबान उत्पन्न जावंक होच बागयोन आमचे लागीं मागता. आयज कुटुंबान त्यागी मोग आसा काय? हांव व्हडलो म्हजें आयकोंक जाय, हांव सांगता तें सारकें, तूं कोण? हांव घरांतलो वडील, हांव सांगता तें सगलें जालें, म्हजें चलतलें. आपलेंपण आयज म्हाका मेळोंक जाय व्हडलो जागो, आनी त्या पासत भाव भयणाच्या भाटां बेसांक लागून कितले प्रश्न येतात आनी कुटुंब कोसळटात. आयज म्हजेंच जातलें, हांव आयज म्हजें पळयतां, आवयस कितले त्रास पडटात म्हाका आनी त्रास पडटात म्हणून आनी भुरगीं नाका, चल तो जीव मारून उडयता. कितलें वायट कुटुंबान भितर येता. कित्याक? हांव म्हजें पयलें चिंतता. म्हजें पयलें चिंतून आपलेपणाचें हांव पाखांनी उडटां आनी त्या पासत आयज कुटुंब कोसळटा. जेन्ना त्यागी मोग कुटुंबान भितर सरतलो, होच कुटुंब मजबूत जातलो. एकामेकाची सेवा करूंक पावतले आमी, कोश्टी जिविताक वेंग मारतले, दुसऱ्या पासत त्याग करूंक मोग दाखोवंक आमकां सोबे जातलें. आनी तेन्नाच की हो कुटुंब मजबूत जातलो. आनी तिसरे सुवातेर आयच्या पयल्या वाचपान सर्वेस्पर देव मोजेसा उदेशी इस्रायल परजेक सांगता, हांव तुजो कितलो मोग करता पळय, तुमकां गुलामपणांतली हांवें भायर काडल्यान तुमचो सांबाळ केला. आयज कुटुंब जरी तर मजबूत आसतले, आयज गुलामपणांतले भायर सरूंक जाय. बागयोन आंतोनीच्या कोर्दांक लांबता तो सोरोप, हांगासर जाय तो आडकूड हाडटालो, जावं ती इगोर्ज बांदूं. एके भाशेन
आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा सोरोप म्हणल्यार एक वायटाची कुणा पातकाची कुणा. हेंच वायट हांगासरूय आसलें कशें. ह्या सोरपान ह्या जाग्याक गुलाम करून दवरलेलो, पूण बागेवन आंतूनी 9 विजमितांनी हो जागो सुडयलो, ही सुवात सुडयली ह्या असल्या वायटाच्या गुलामपणांतली. कित्याक हो बागेवन पवित्र. आनी ह्याच पासून आयज ह्याच बागेवंता लागीं आमी मागची गरज आमचेय कुटुंब गुलामपणांतले सोडूंक असले सोरपाचे गुलामपणांत आसात. जायते सोरोप आसात. आयज कसले सोरोप आसात काय बेबदिकाय जे आयज कुटुंब काबार कोत्तात. जावं ते जुगार हाडून हे वेळो पयशांचो इबाड जाता. आयज हो विस्वासीपण भितर सरून लोगनीक कुटुंब तुटोंक पावल्यात. आयज आशा आयली म्हणून हे बाटा बेसाच्या प्रश्नाक लागून आयज कुटुंब तुंडटात. आयज असलोय एक गुलामपण आयला जंयसर आमी कुड्ड्या देवाशी वचून आमच्याच कुटुंबांतल्या भाव भयणाची गाडीपण करतात. आनी ह्याच वायटाच्या गुलामपणांत आमी आसात. आनी तेन्ना ह्या बागेवन आंदोनीची मोजत मागोर असल्या गुलामपणांतली आमकां भायर काडूं, असल्या गुलामपणांतली सुडोवन आमचें कुटुंब मजबूत करूं. बागेवन आंतोनी लागीं आमी जाय तें मागता कित्याक आमी जाणा तो सांडलेल्या वस्तूंचो आस्कारी म्हणून. आनी अशेंच एक दीस खंय माद्री भयण तिचे कोंताचो एक मुणो सांडलो. तिका जाय तें दूख जालें आनी बागेवन आंतोनी लागीं मागलें, बागेवन आंतून म्हजो मुणो कोंताचो मुणो कोंत म्हजें गरजेचें रोजार करूं तो म्हाका सोदून दी. आनी खंय थोड्या वेळान एक मूय खंय होच मुणो लोकयत हे माद्री चडशी घेवन आयलो. बागेवन आंतून सांडलेल्यो वस्तू दिता. हांव आयज जाय तें मागता देवा म्हजे दुडू सांडल्यात म्हाका दी, म्हजें भांगार सांडलां म्हाका दी. केन्ना हांव मागता म्हजो कुटुंब सांडला म्हाका दी, म्हजो गोरकार सांडला गोरकान सांडल्या म्हाका सोदून दी, म्हजे भुरगीं सांडल्यात आवय बापूय सांडल्यात दी. आमी म्हणटली आमची आवय बापूय भुरगीं बाळ सगलीं गोरदार हे आसात, पूण जिवितांत सांडल्यात, कुटुंबांतले संबंद सांडल्यात. आयज हे बागेवन आंतोनी लागीं मागची गरज. कित्याक होय बागेवन आंतून कुटुंबान वाडलो, कुटुंबाच्या मोगान वाडलो. आनी ताचे विडोवणेन आमचें कुटुंब मजबूत करूं आमी ह्या जेजू क्रिस्ताशी मागूंक गरज, जो जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो, आमकां आपली कुडी रोगतान शिंपतलो. सगलीं उबी रावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो. आंकवार मारी ताय जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कोश सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें मोक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारांनी पापाचो मोग अणभवंक आनी आपल्या खातान घातलेली पयचीक त्याच मोगान वयर काडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. मोगाळ बापा, तुया दिश्ट आमचेर घाल. विस्वासान गेल्ले आमचे मागणे आमच्या देशाच्या राजकारभारांनी आपल्याक दिलोली जबाबदारेंतल्यान पोरजेची आनी देशाची मोगान सेवा करूंक आनी सगले तरेचे वायट पयसावंक नितीक आनी स्वताक ते साक्षी दिवंक पापाचो आदार तांकां मागुया. मोगाळ बापा, तुया दिश्ट आमचेर घाल. विस्वासान केल्ले आमचे मागणे आमच्या कुटुंबान आनी समाजांत आमचो स्वभाव मोगाचो आनी निरस्वार्थीपणाचो जावंक आनी हे वरवीं आमच्या कुटुंबान
समाजान कुटुंबीक मूल्याक गोवाय दितोली जावंक बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा, दुयेल दीस आमचेर घाल. विस्वासान गेल्ले आमची मागणी ह्या मिसा बेटीन आपले इंतेसांव भेटयलोलो फ्रँक आनी आयोना डिसूजा भागिवंत आतोनीचे मुजतीन तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक बरी भलायकेन सांबाळूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा, दुयेल दीस आमचेर घाल. विस्वासान गेल्ले आमची मागणी दोळ बापा खालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C17 पेज 35. गोवा कोणयो बारीक कोरग्यो उंड्याक जाता जिवा बसो मोशो बाबू भोयणी वांगडा जेजू न्हिदो जिवीत म्हजे विसार भितून सदा म्हज्या जिवा उंडो पसण करे मोशाक सोडो जिवीत सोडू तुशे बापा जेजू सोवे भोगता तुका जिवीत म्हजे मोशाक सोडो जिवीत सोडू तुशे बापा जेजू सोवे भोगता तुका जिवीत म्हजे. सगळीं उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सोबेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सूर पदवीदारा आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या बागी ओंदाच्या आंतोनीच्या उगडासाक हो येवन समोर तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सूर पटून दुखावलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगान जीव सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळ जाव बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारा आनीक सासनाच्या देवा सूर काडी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फाहिंद्याचो हातून तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभ तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो हो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यानूच वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी
तुझी स्तुती ही गायता हांव. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपली हीच खोशी कुस्मरण सोसूंक वेचे ही आदी. ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी हीक म्हटलें, हो हो तुमी सोमेस घ्या आनी ही खाया. ही मोजी ही कूड तुमचे पासून समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातो ताणें हें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी हीक म्हटलें, तुमी ही सोमेस घ्या आनी हातलें पियेया. ही म्हज्या रोगताची ही खास, नव्यानी सासणी कोराराचें हें ही रोगो. पातकांचें ही बोगसोणें मेळच्या तुमचे हे पासो आनी सोमेस मनशा हा पासो तें वारो तोलें. हें ही म्हज्या उगडासा कोरा. सगलीं उबी रावया. बावार्ताचो गूड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी काशींतले पियेता तितली पावटी. तूं वैभव आनी सूर आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडां रोगो शोधल्या आमी सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा, फिलिप नेर आमचे गोवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडो. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांच्या पोरजोळीत मुखामोड पडूंक फावो.
आमा सुमेस्तांच्या हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोर ओंपतात कोण पिडयेंत आसात कोण नोकरी सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेतात जिवितांत सांगाती सोदतात आमच्या कुटुंबाची आमच्या परदेसांत आसलेल्या कुटुंबाच्या वांगड्यांची सगल्यांची दया कर म्हण मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बागेवन दवरता बागेवन तातूंत आनी सूर काणी तुका मानवले आनी ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मूय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीर धरून म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमी आमचे आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी तशी आमची आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन उतरेकता तर आमकां जीवदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सुबेच्या बाळताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे त्या राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सोदां घाल तुमची सोबे आसूं तुझे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी पावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली आमी क्रिस्ताची खूड शेव मेरेन सोगली उबी रावतल्या उपरांतूच आमच्यान बसून दिमेरो मागण्यान वेळ सारूं येता Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही क्रिस्त का शरीर स्वीकार करने के लिए आगे आए कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन करूया D45 पेज 73 आमी भायल्यान जेजूची कूड पयली दितल्यो आनी मागीर भितर आसात तांकां कित्याक चड लोक आहा आमी डिस्ट्रिब्यूट कोत्ता पूण म्हाका दिसता भितर आहात ती हांगाच रावत पूण आमी भायल्यान दितोच मागीर भितर येतल्यो
प्रार्थुया सूर पदवीदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या बागयोन दांतुनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवर तुजी सेवा सदां भोगतीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या भाव भयणीच्या गोरसांक पाव आनी आमचे कुटुंब मजबूत करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. उपकार करून बसात. पातकुराच्या नांवान सिस्टरींच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान तुमकां सोमेस्तांक खुशाल बरीत बायग्योंत आंतोनीची आमच्या आस्काऱ्याची परब हांव दिता. ताचे विणवणेन देवान तुमच्या गोराब्यांचेर तुमचेर आनी सगल्या तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर आपली विंचतोली आशिर्वचनां वतूंक मागता. आयचो दीस तुमी खुशालकायेन सारचो आनी देवाक दिन वाचचो ह्या आख्ख्या त्रेसेना पासत आनी आयज परबे समयार. फुडल्या आयतारा दीस पयल्या मिसाची मांडावळ करून बायगोन सबस्तां वयलो वाडो. दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करून बायगोन जेरोम तारची बाट. 9:15 मीस भुरग्यांचें आसतलें फुडल्या आयताराक आनी त्या मिसा उपरांत आमचीं कॅतेकिस्तां संदेशकारां भुरग्यांक आपल्यो क्लासरूम दाखयतलीं आनी मागीर धाडटलीं. मागीर 25 वेर तावन दोतोन 8 वाजता सुरू जातली आनी त्या उपरांत 9:15 भुरग्यांची मीस. चोत्राय दरची फुडल्या सोनवाराक जुआंव बातिस्ताची परब देखून आनी शिवोली सांत जुआंव कमिटी हांगासर व्हडलो समारोह हाडायता देखून आमी दोनूय मिसां काडल्यान 5:30 मीस आसचें ना न्हय म्हूण इंग्लीश भाशेन 7 वाजतांचें आसचें ना. पूण हांवें एक मीस घालां आयतारा दीस 11 वाजता इंग्लीश भाशेन, कित्याक 2 मिसां काडले म्हणटच एक तरी घालूंक जाय. म्हजी जबाबदारी 11 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातले 25 वेर. फाल्यां इगोजेची कोचेरी बंद आसता. कालच्या दिसा कलेक्शन जालां 1,30,03,490 रुपये. तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां दिन वाचता. बायगोंत आंतोनीन तुमचेर आशिर्वचनां आपली ओतोवची आनी तो तुमच्या रिणांत केन्नाच रावचो ना. तुमी ताका दिला 100 तो तुमकां दितलो. हें आमचें आस्वासन. कितें दिनवास आमी दिवंक सोदता. हांगासर आमच्या त्रेसेनांक आयलोल्या यात्निकां पासत एर्मोजिनीस फेर्नांदीस केरेचो पदवीगार 3 दीस आयलो. फादर लेओनार्द मोराईस म्हापशेंचो पदवीगार 3 दीस आयलो आनी ताचे दोगूर फादर सावियो पिंटो आनी अगुस्तीन आफोस तेवूय 3 दीस हांगा आयले. तांकां आमी केरीत दिन वाचता. तेच भाशेन फादर ओनाजीस द क्रूज एकाच दिसाक आयलो तो एका आयताराक. तांकां सगल्यांक कित्याक सकाळचे यात्नीक मेळूंक अवघड, कित्याक तांकां सगळीं गोरजांनी मिसां आसतात. पूण तांणी सॅक्रिफीस करून हांगा आयले आनी ह्या बदलेक आमी तांचे उपकार आठयता. आमचे कुमसार आयकुपी कन्फेसर्स फादर हायसीन जो दीस आनी रात कुमसुंदरीन बसता, उजो मारता ना मारता बसता तो आनी सगल्यांक देवाची पोत्तून हाडटा ह्या साक्रामेंता उदेशी. आनी फादर एलेक्झांडर पेरेरा एलेक्झांडर फेर्नांदीस जो कुंशेलींचो पदवीगार तोवूय मंगळाराच्या मंगळाराक येता. आमच्यो सिस्टर जो 8 कोवेंत आहात आमच्या सिओलीच्या फिरगोजेंत आनी सगल्या सिस्टरींक पातकुरान बरें ऑर्गनायज केलां. तें सगल्यो सिस्टरी खंयच्या मिसाक येवचे ते आनी त्या पासत आमकां जाय तें बऱ्याक पडलें. आमचे सिस्टरी आसून आनी खंयच्याय वेळार आपयल्यार येतात. अदीक करून आमी ह्या सेंट मेरीजांच्या सिस्टरीच्या सुपिरियराक सदांच सांगता एमर्जन्सी पडली तुका फोन घुंवडायता तूं मातशें तुजे सिस्टरींक धाड. जे भशेन आयज आयल्यान ती सगल्या कोवेंतांतल्या सिस्टरींक आमी तांकां दिन वाचता आनी फ्रांसीस जो तांकां हाडटा आनी पावयता ताकाय दिन वाचता. आमचे ऑल्टर बॉयज आनी ऑल्टर गर्ल्स ऑल्टर सर्वस सगलीं ह्या दिसांनी आयलीं. जरूय तांकां इस्कॉल आसलेलें पूण हेरा वेळार तीं पावलीं आनी आमकां
तांणी आल्ताराची सेवा दिली देखून तांकां दिनवासता आनी ताचे बरोबर आज फुलां लायलोली आमची धाकटुलीं भुरगीं तांकांय आमी दिनवासता एरिशाच्या फुडारीपणा काल ताणें हें सगलें काम केलां. मागीर आमचे कॉयर्स कितलेशे कॉयर आमचे सिओलचे फिरगोजींत आहात. सिनियर मोस्ट कॉयर आंजिना फेर्नांदीस आनी तिचे वांगडी, ज्युनियर कॉयर शरिल्डा कार्वालो आनी तिचे वांगडी, जोत्स्ना ब्रगान्सा आनी तिचे वांगडी, ती चडशीं ह्या दिसांनी 5:30 मिसाक आयलीं पूण चडशीं इंग्लीश मिसाचो कॉयर तो. ब्रास आनी ताची टीम ती ह्या दिसांनी इंग्लीश मिसाक वाजयतालीं. आंजेला फेर्नांदीस आनी लिंकन भुरगो मांद्रेंचो तो तुयंतावन येता फकत वाजोवंक आनी तिचे बरोबर आंजेला गायन कोत्ता 9:30 मिसा. झुलिफा कार्वाल आनी तिची भाव भयणां जी 4:30 मिसाक आनी क्लेरिसा कामिलो आनी तिची वांगडी 4:30 मिसा. हांकां सगल्यांक आमी बरी मधूर गायनी ताणीं गायल्या आनी म्हाका आमचो भायलो लोक येता तो म्हणटा तुमचे कॉयर बरे गायतात. आमकां बरें दिसता मिसांत वांटो घेवंक. न्हय फकत स्ट्रीम लायनींग कोत्ता ते पूण हांगा भितरूय हांव तांकां दिनवासता ह्या आमच्या कॉयराक. आनीक फूड आतां आज दुसरे फेस्ताच्या मिसाक वाजतलीं तांकां. आमची कॉन्फ्रारिया वांगडी बरे भशेन तांणी ह्या 13 न्हायचो दीस 14 दिसांक मांडावळ केल्या ट्रॅफिकाची. आयज हांव आयकता ते प्रमाणे रोंबल्यो 2-3 गाडयो खूंय ते वाटेन नवीच सुवात तयार केली. हांगा रोवंक ना, हांगा आमी JCB घालून व्हडलो केला, पार्किंग लॉट बरो व्हडलो केला. थंय जावंक ना तें हांगा जालां पूण हांव माफी मागतां. हें जालें कांयच करूंक जायना आनी तें सगळें ऑर्गनायज केलां. आनी जोझफ नोरोयना तो सामको मांड आवडी घालता. प्रेसिडेंट जॉन ते दोगूय आनी हेरूय सगळे आमचे कोंफ्रादीचे भाव आनी भयण्यो सगळीं येरादारीची मांडावळ तांणी केल्या आनी सॅक्रिफीस करून सक्कां फुडें 5 येतालेत. आनी मागीर सगळीं मिसां मागीर सांजेची मिसां आनी केन्ना केन्ना हांव तांकां म्हणटा अरे कितें खावपाक ना फादर आमी जेवन आमी ब्रेकफास्ट करून आयले हांव म्हणटाले ते तांकां आमी केरीत भाशेन दिनवासता आशस ते कशे वावुरले आनी आमकां वॉलंटियर्स कशे सगळी सुवात दाखोवपाक कितें उणें आहा धांवन आयले साकिस्ती देव उणें आहा ते आमी तांकां सगळे आमच्या कोंफ्रात भावंक तांचे सेवे पासत हांव केरीत भाशेन दिनवासता आस्त्या तोंडान केल्ली तांची सेवा तांचेर बायगोंत हातुनीन आपलें आशिर्वचनां वतू म्हूण मागता. आमचो साक्रिस्तांव आगुस्तीन तो बाळो पयलोच प्रिओकुपायड जाता. पदिकार 5 दिसांनी आहा, 4 दिसांनी आहा, 3 दिसांनी आहा, अशें करूंक जाय तशें सगलो म्हणजे हें सगलें आपलेंच जाल्ल्या भशेन ताका आमी दिनवासता. आमचो सावंड युश्ताक मस्करेनस तो मोरजेचो आनी ताचे वांगडी खंयच्याय वेळार कितें जालो सावंड रोकडोच धांवन येता. रातचो लगून 10 लगून फोन मारला अरे कितें जालां सावंड येता तो सकाळीं मारलो सकाळीं येता. ताका आमी केरीत दिनवासता आनी ताच्या आदाराक आमचे इलेक्ट्रिशियन मिनीन आनी ताचे बागिली मिनीन रातचो 12 लगून अरे कितें जालां जेनसेट चलोना कितें जालां रोकडोच येता आनी सगल्यो लायटीच्यो बंदोबस्त ताणें केल्या आनी कसलो हेरूय आदार दिता लायटीचोच न्हय जेनसेटाक सारकें करूंक आनी मागीर आमी ग्रावंडारूय काल आसतले ह्या पार्किंग लॉटार थंय आदार दिवपाक सगळें तो ऑर्गनायज करता देखून ताका हांव दिनवासता. आमची फाब्रिकाची कमिटी आमच्या फाब्रिकाचे कितेंय तरी हांवें प्रपोज केलें ह्या वर्साक आनी ह्या फेस्त ह्या आमच्या त्रेजनाक आनी फेस्ताक लागून रोखडें मानून घेतलें. हो तो माटो पेंडोल घातला ते अरे गरज आहा घाल्या बादिकार रोखडें भियेनाकाय आनी कितें जाय आमकां सांग असले आमचे फाब्रिकाचे कमिटीचे मेंबर तांकां हांव दिनवासता. आमचे ऑफिस स्टाफ कार्मीन आनी जेनिस कार्मीन सगळी सेवा दवरून तिणें तयार केला आनी सगळी कोणाक वाचप करूंक जाय कोणाक गायन करूंक जाय कोणें आनी कितें करूंक जाय सगळें तेणें मांडावळी घातला. ताका हांव दिनवासता ऑफिसाचो वावर करचें करून होय वावर ताणें केला. आनी आमची भयण जेनिस एकावंटंट सगळे दुडू ते हँडल करता आख्खी कॅश आनी एकावंट पादिगार कॅश घेयना हांव म्हज्या हातान कांय घेना सगळें ऑफिस हँडल करता. आनी ही बरी ही फिरगोचेन दोनूय क्लार्क एक्सपर्ट आहात
इतलीं वर्सां ताणीं काम करूंक तांकां एक्सपर्टीज आयल्या आनी म्हाका मागीर कसलेच त्रास नात तांकां हांव दिनवासतां. लायव्ह स्ट्रिमींग केलोल्या सॅम्युएल आनी जॉनथन तांणी बरे भाशेन लायव्ह स्ट्रिमींग केलां आनी भितर व्हडली 75 इंचीस टी व्ही घातल्या. ती कितें जाल्ली मागीर नील डायस आयलो आनी ताणें ती सारकी केली. ताकाय आमी दिनवासता आनी सरळ दिश्टी पडटा. लोकांनी म्हाका सांगलां क्लियर तूं ऑल योर मुव्स धाकटुले मूव आल्तारार कोत्ता ते आमकां सारके दिश्टी पडटात. हे भाशेन आसून आमकां गमनात पूण तुवें सारकें क्लोज प्रॉक्सिमिटी ते पासत हांव तांकां दिनवासतां. सोवेनियर रूम आमचो फिलोमेन आनी तिचे बाराबर आसल्यो अस्तोऱ्यो तांणी सॅक्रिफीस करून आपलो टायम दिला आमकां. खंयच्याय वेळार ती आसतालीं आनी कोण आयलो जाल्यार आपयल्यार येतालीं. तांकां देवन बरें करूं म्हणटा. आमचो सेक्युरिटी सचिन तो मल्टी फॅसेटेड पर्सनॅलिटी. सगळो वावर लागता. कसलोय वावर सांग तो करूंक तयार आहा आनी आतां हांगा वच थंय वच म्हळ्यार वेता. ताका हांव किरीत भाशेन दिनवासतां. मागीर ताचे बराबर मनीश आहा. दोगूय आमकां जायतो आदार करतात. सेमिनरी डोनेशन्स घेवपाक आमच्यो 2 भयण्यो रावलेली तिसे आनी फातिमा. तांकां हांव किरीत भाशेन दिनवासतां कित्याक ती सगळ्या मिसां उपरांत रावतालीं. ब्रेकफास्ट लेगून घेनासतना तांकां हांव दिनवास. कॅश कावंटींग टीम जुलियस फेर्नांदीस आनी ताची टीम आहा. ती सद्दां काल ओरांची ओरां ते केश मेजूंक ते सुटावे करूंक ती येतालीं. जरूय बोरी ना थोड्यांक थंडी जाली थोड्यांक आनी कितें जालें स्टोरी आसतना केन्नाच चुकोवंक ना. आनी तांकां लागून हें रोखडेंच आमकां कलेक्शन मेजून आमकां आयकूंक मेवलें. तांकां हांव दिनवासतां. मोटरकेड केल्ली पातकुरान केल्ली. ती पातकूर जायते ऑर्गनायज करता आमचे इगोर्जेन. सगळें तो पळयता. म्हज्या माथ्यार आनीक बार पडपाचो. ती मोटरकेड ताणें बरी केली. कोर्टफाल सोंग बायसली आनी कोर्टफाल इकरांक पडटली पूण लोक बाबडो रावतालो आनी बरे भाशेन ती जाली. देखून हांव पातकुराक दिनवासतां. आनी ताच्या वांगडाक आमचे भुरगे जावं नायजिल ड कॉस्ता मागीर तोर्नाटे मिनीन आनी किरीत भाशेन ताणें केला. आनी आज आमचें बँड काल आयले आज आयले ते आल्वारात केलो ताणें आनी सगळ्या मिसां फाटल्यान वाजले. देखून हांव तांकां दिनवासतां. ट्रॅफीक पुलीस 15 ट्रॅफीक पुलीस दवरलेले आहात आख्ख्या आमचे फिरगोचे भोंवतणी. सकाळीं आयिल्ले 5 तांकां हांव किरीत भाशेन दिनवासतां. तांची बाबडी वोतान पावसान गिमांत आसतात ते भायर आनी तांकां मागीर आमी कितें कितें म्हणटा तांकां तांचो वावर एकदम मुश्कील वावर. हांव तांकां दिनवासतां. असलो मुश्कील वावर बरे भाशेन ते कोत्तात. देखून आमचे डोनर्स जायतीं जाण आमकां डोनेशन दिवन गेल्यात. जरूय सालिगांव सिमनारीकूय जायतें दिलां. आमचे इगोर्जेकूय कॅश आनी कायंड आमकां फॅन दिल्यात. 5 फॅन दिल्यात. त्या दिसांनी ते घालूंक पावोंक ना मागीर 3 घातल्यात. उरलेले घालपाचे उरल्यात. तांकां हांव दिनवासतां. सगळीं कॅश दितात बरे भाशेन. हूंय सान काल काणकोणसून बरे लेट येयल्यात डोनेशन दिवपाक. घेतली हांवें जावं पोत्तून धाडटा. घेतली कित्याक ते बाबडे इतले पविस्तान आयल्यात आनी मागीर घेतली तांचे न्हू जावं सोंपेपणी घेना ती. खंयच्याय वखदाक येतात देखून आनी हांव पातिगार कॅश हँडल करना ताका लागून. एक किरीत आमचे दिनवास आमचो पांच विलियम ताणें सगळी साफाय सुफाय पांच कसो आमच्या इगोर्जे भोंवतणी केल्या आनी थोडें लेवलिंगूय केलां ते वाटेन होला वाटेन. सो ताका आनी 2 दीस JCB हाडून ताणें फुडाकार घेवन आपणा बराबर आसतल्यांक नायजेल आनी मागीर ताचे वांगडे आंजेलो आनीक एंटनी 2 एंटनी आनीक डेरीक आनी टॅनी हांकां सगल्यांक घेवन ताणें 2 JCB हाडून आख्खे ही पार्किंग लॉट आहा तें एक्सटेंड केलां. कित्याक आज म्हाका म्हणटाले ते सगळें बोल्लां कांयच कितें इतलो लोक आयला तुमी हांव तुमकां दिनवासतां. आनी विलियमाक आमचे खेरीत दिनवास ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवान विंचुली आशिर्वादां वतून मागता. सगल्यांनी जेणे म्हाका आमकां कशेय ना कशे तरेन आदार दिला. जायतो आदार आयिल्लो जायत्यो बुदी आयल्यात कितें कशें ऑर्गनायज करचें आनी हांवें तें आयकल्यात आनी हांव आयकतां सगल्यांचें. कित्याक
जायते जाणांची तकली एके कडेन घाली म्हणटूच जायतीं सजेशनां येतात हांव तांकां सगल्यांक दिनवासता तांच्या आसण्या पासत तांच्या वावरा पासत आनीक तांच्या आदारा पासत तांचेर सगल्यांचेर आनी तुमचेर सगल्यांचेर जितलीं पयस जावन आयल्यान तांकां तुमकां सगल्यांक हांव दिनवासता पातकुराच्या नांवान आनीक तुमचेर बायगोंत आंतोनीन मागून देवाचें आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता आतां भायर सोदता आसतना तीच पद्दत हे वाटेन भायर सोदतले हांव आनीक ही 2 दारां सायडीचे आहात ते वाटेन भायर सोदतले हांव आनी हें दार शिमतिऱ्या वाटेन आहा तें भितर सरपाक मदल्यान सगलो लोक मदल्यान तान भितर सोदतलो आनी भायर वेता तो ही 3 दारांतल्यान कित्याक हे वाटेन आख्खें हॉल बोल्ला वयर कोयर बोल्ला चारूय कॉरिडर बोल्ल्यात भायर सरूंक आवगड सो तुमकां आनी भितर सरपाक ते वाटेन सुवात ना तुमी तर भितर तुमकां हांव बेसांव दितलो उमयांची गरज ना पूण तुमी तर भितर उम्यो घेवंक सोदतात मदल्या दारांतल्यान येयात न्हंय सायडीच्या दारांतल्यान ही मांडावळ आमी गेल्ल्या मिसाक केल्या आनी ताच्या पयल्याय मिसाक केल्या बरी जाल्या ही मांडावळ तुमी आयकुची जायते फावट थोडीं आयकनात आपलेंच फरें कोत्तात तशें करिनाकात एनिमेटर्स तुमकां सांगतात वॉलंटियर्स कितें सांगतात तें तुमकां आयकात म्हज्याच नांवान ते तुमकां सांगतात आमी आतां आशिर्वाद घेवंक उबी रावता आमी शेवटाक गायन करुया U25 पेज 243